नमस्कार, हांव मृणाल नार्वेकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आज आमी प्रुडंटच्या पंचपक्वान्न ह्या सिरिजान हांव हांगा तुमच्या मुखार उबें आसा। हो म्हजो एक बारीकसो प्रयत्न तुमच्या मुखार टिफिन आयटम्स सादर करपाचो, जी आज काळाची आनी वेळेची गरज आसा। कित्याक आज भुरग्यांक आनी कामाक वचपी लोकांक खावपाक टायम ना आनी तातूंत पौश्टिकूय जाय आनी पोट भरपाचें जाय अशी गोश्ट हांव करपाचें चित्तां आनी ती तुमकांय बी दाखोवपाची आनी शेअर करीन अशें म्हाका दिसलें। हे 2 आयटम्स आज हांव तुमकां दाखयतां। तांची नांवां आसा चटनी बॉम्ब आनी न्यूट्री ब्लास्ट। तेंचे रेसिपीज आनी इन्ग्रेडियंट सगळी तुमचे कडेन हांव वेवस्थीत रिती शेअर करता, जी तुमी घरा कडेन मागीर करून खावं शकता आनी म्हाका फोन कॉलूय करूं शकता। आतां हांव तुमकां म्हजी एक हांवें इन्व्हेंट केल्ली रेसिपी दाखयता, जी हांवें म्हज्या भुरग्यांक लागून केल्ली। तशीच आमचे सिनियर सिटीजन्स आसा तांकां लागूनय बी ती खूब हेल्दी रेसिपी आसा। कितें जाता की आज आमी कितें तरी खावपाक सोदता, पण सगळ्या हातूंत बटाट आसता आनी तो बटाट भुरग्यांकूय जड आनी सगळ्या जाणट्यांकूय जड। सो म्हाका अशें दिसलें की आमी हेल्दी कितें तरी करपाचें, म्हणून हांवें फोवा पासून आनी तशेंच म्हणजे शीत रोस अशे सगळे टिफिन बॉक्स एक फूल भरच्या पेक्षा एकूच कॉम्पॅक्ट असो बॉम्ब रेडी केला। तो खाल्ल्या बरोबर सगळ्यांक अशें एक सूख मेळटा आनी पोटूय भरता, भुरगीं हॅपी आनी जाणटी हॅपी। आनी आतां तशें तर सगळीं जाणां रेडी जाया आनी नोट पेन आनी पेज घेवनूय बसा। आमी आतां पळोवया चटनी बॉमाचे इन्ग्रेडियंट्स। चटनी बॉमांक आमकां लागतले फोव, कॉर्नफ्लेक्स चुरो करून घेतिल्ले, मीठ, चटणी, हिरवी मिरची, पुदिना, कोथिंबीर, जिरे, हळद, चीज आनी बटाट ऑप्शनल भुरग्यांक लागून। तो जाय जाल्यार घालपाचो, ना जाल्यार घालिना जाल्यार जाता। आमी फोव धुवन घेतले। ते फोवान आतां आमी जिरे तुमच्या आवडी प्रमाणे घालपाचे, कित्याक थोड्यांक जिरे आवडटा, जिरे आवडना। आले लसूण पेस्ट जाय जाल्यार आले लसूण पेस्ट घाला, कांदो जाय जाल्यार कांदो घाला, एज पर। पण आतां श्रावण म्हयनो येता म्हटल्या नंतर बाकीच्यो गोश्टी आमी कितें म्हणटा, कांदो ना ती गोश्ट बरी लागना म्हणटा, बट तशें ना। कांदो घालिनासतना सुद्दां खुबश्यो गोश्टी खूब रुचीक जातात। ऑप्शनल बटाट भुरग्यांक लागून, जाणट्यांनी अवॉयड करूं येता। मीठ, मिरची आतां घालतात तशें चिली फ्लेक्स आनी कितें तशेंय बी तुमी ॲड करूं शकता। आनी हे सगळे अशें मौसर मळून घेवप। आनी हेका हळद ॲड कित्याक करता तर तेचो भायल्यांतल्यान येलो कलर, भितरल्यान ग्रीन कलर, परत भितरच्यान येलो कलर आनी वयल्यान ऑरेंज कलर असो तेचो सगळ्या तरेचो कलर येवपाक जाय। ऑरेंज कलर वयल्यान बॉम्ब म्हणून तेका कोट केला आमी कॉर्नफ्लेक्सान, ना जाल्यार तुमी जाय जाल्यार ब्रेड क्रम्स लावं शकता। आनी हो असो आयटम आसा की तो तुमी रातचो करून दवरून सुद्दां सकाळीं तुमी फ्राय करून टिफिनाक व्हरूं शकता। सो दुसरे दिसा सकाळीं एक 5 मिनटां लेट सुद्दां उठपाक जालो जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना। हांवें सगळे इन्ग्रेडियंट्स ॲड करून पळय बरो असो मौसूत असो गोळो करून घेतलेलो आसा। ते फोव कालोवन घेवन भितर मिरची, जिरे सगळे इन्ग्रेडियंट्स घालून असो बरो मौसूत गोळो करून घेतलेलो आसा, पीठ मळून घेतलेलें आसा। तशेंच आमकां आतां परत चटणी वांटपाची आसा। चटणी कशी की घट्ट चटणी वांटपाक जाय, म्हणजे आले, मिरची, परत जाय जाल्यार खोबरें घालप, ना तर भितर कोथिंबीर, पुदिना, दॅट मच ओन्ली।
खोबरें जाय जाल्यार एडिशनल घालप, नाजाल्यार फक्त पुदिना, कोथिंबीर, मिरची, आलें घालून घट्टसर गोळो करून घेवपाचो. आतां तुमी पळोवं शकता की आमी आतां हे अशें पीठ कालून घेतलेलें आसा फोवांचें. आतां आमी कितें करप, ते फोवाचो जे हे आसा आनी तशीच आमी अशी घट्टसर ही पळया चटणी करून घेतलेली आसा. आतां ते फोवाचे जे हे आसा आमी आतां कालोवन दवरलेले आसा, तेची अशी आमी पुरण भरपाक करता तशी अशी पारी करून घेवप. अशी पारी करून घेतली की भितर ती चटणी घालप आनी भुरग्यांक लागून म्हटल्या नंतर एक वेगळो आयटम म्हणून भितर आमी भरपूर चीज घालप आनी जाणट्यांक लागून जाल्यार घालिना जाल्यार जाता. आनी परत ही जी पारी आसा ती घट्ट असो रोल करून घेवप आनी तो कॉर्न्स जे आसा ते कॉर्न्साच्या पावडरान असो बुडवप आनी तळून घेवप. आनी हे अशे बॉल जाले की गरम गरम तेलान तळून घेवप. आनी हे कशें आसा, हे तुमचे जे सगळे फोव आसा आनी बाकीचे जे चटणी आसा ती सगळे व्यवस्थीत हे करून आसता. सो क्रंच येवच्या पुरती तुमी ते फ्राय करून काडप, काळे कीट करप ना. सो आतां आमचो चटणी बॉम्ब रेडी आसा. आमी आतां तेका वयर वाती लावया बॉम्ब म्हटल्या नंतर. आणि चटणी बॉम्ब ओपन केल्या बरोबर तो असो जाता. सो यू कॅन हॅव इट हॉट किंवा थंड सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता. ही पळया आज आमची ही चटणी बॉम्ब ही टिफिन रेसिपी स्पेशली तुमकां सांगता टिफिन रेसिपी रेडी आसा आणि तुम्ही ती घरा कडेन करून पळया, खाया आणि एन्जॉय करा. आता आमी आमची सेकंड रेसिपी करूया. तिचे नाव जावन आसा न्यूट्री ब्लास्ट. पयली केलो तो आमी बॉम्ब, आता करूया आमी ब्लास्ट. तेचे इंग्रेडियंट्स जावन आसा खजूर, हांवें भुरग्यांक लागून म्युझिली घेतल्या, ड्राय रोस्टेड वॉलनट घेतला, तुम्ही जाय जाल्यार फक्त ओट्स घेवं शकता, आणि ही डार्क चॉकलेट. सो आता आमी सगळें रेडी करून दवरला. आता रेसिपी करपाक स्टार्ट करूया. तर पॅन हिटिंगाक दवरल्या. आमी हो घेतला तो सीडलेस खजूर, तो बरो असो तुपान परतून घेवपाचो. आणि ते परतून जाल्या बरोबर तितून अक्रोड जे हांवें क्रश करून घेतला, तशेंच हे मेजली घालपाचे आणि ते व्यवस्थित आमी बाइंड करून घेवपाचे. सीडलेस खजूर जर घेतलो जाल्यार तो तुपाचो फ्लेवर येवच्या पुरतीच मातसो फ्राय करून घेवपाचो, म्हणजे आमकां फ्लेवर जाय म्हणून तोय बी परतून घेवपाचो, आणि परतून घेतल्या कारणान तो टिकता. आणि तो जर आमी रॉ घेतलो जाल्यार तो दवरलेले कडेन तेका उदक सुट्टा.
सो मातशें गांवठी तुपान जसो परतून घेतलो की तो हेल्दी बी जाता आनी टिकपाकूय बी बरो पडटा. आतां मळून घेतलेले खजुराचे आनी ते सगळे घालून त्याचे असे घट्ट लाडू वळून घेवपाचे. हे तुम्ही पळोवंक शकता, हे दिसता सुद्धा खूप अट्रॅक्टिव्ह, तितलेच ते खावपाकूय बी बरे लागता. हे आता आमचे लाडू म्हणजे ब्लास्ट रेडी आसा, पण त्याचो नेक्स्ट स्टेप आसा तो आमकां ते चॉकलेटीन डीप करून काडपाक जाय. पण आमी सिनियर्स ते अशेंच खावं शकता, पण नेक्स्ट लेवल आमच्या भुरग्यांचे जेन्ना आमी येवजिता तेन्ना तांच्या पोटान हे कशें वतले हे चिंतपाक लागून आमी डार्क चॉकलेट घेतल्या आनी ती मेल्ट करून आतां हांव हाका लायतलें. आतां ही जी आमी चॉकलेट घेतल्या ती मायक्रोवेवान दवरून ती मेल्ट करपाक जाय. आनी मेल्ट जाल्या उपरांत थोडो वेळ मातसो टेम्परेचर तिचो हे जाल्या उपरांत आमकां ह्यो जे बॉल्स आमी केल्या ते भितर डीप करून काडपाक जाय. आनी ते डीप केल्या नंतर परत आमकां ते एक 5 ते 10 मिनटां रेफ्रिजिरेट करपाक जाय. आतां आमचे हे न्यूट्री बॉल्स रेडी आसा. त्याचो टेम्परेचर नॉर्मल जावपाक जाय, कित्याक खजूर जेन्ना आमी 1, 2 ते 3 मिनटां परतून घेता तेन्ना खजुराचो टेम्परेचर हाय जाता. सो ते मागीर परत वळून जाल्या उपरांत त्याचो टेम्परेचर लो जावपाक जाय. आनी मागीर आमी ही डार्क चॉकलेट हे पळया मायक्रोवेवान दवरून मेल्ट करून घेतला. तशीच तुम्ही जाय जाल्यार ती डबल बॉयलरार करूं शकता. मायक्रोवेव ना आमी कशी करतली हे चिंतप ना. डबल बॉयलराचेर आयदनार आयदन दवरून उदक घालून ते तुमी करूं शकता. आतां ही अशी चॉकलेटीची कन्सिस्टन्सी जाल्या. तुम्ही जाय तसली चॉकलेट यूज करूं शकता. हांवें फक्त ही डार्क चॉकलेट यूज केला. आतां हो जो लाडू आसा ताका हांवें हें अशें तोपलां. ब्लास्ट रेडी. बरो टेम्पटिंग दिसता न्ही. आता हे काडप आनी आमी फ्रिजान दवरूं. हेचो टेम्परेचराक लागून हे जाय जाल्यार अशें आमी लॉलीपॉप्स कशेय बी तोपून दवरूं शकता. आता हे आमचे ब्लास्ट जे आसा ते आमी व्हरून फ्रिजान दवरुया. ते आतां आमी केल्ले ते रोल्स आमी जे आतां फ्रिजान दवरलेले ते आमी व्रॅप करून दवरलेले, कित्याक चॉकलेट जशी ओपन फ्रिजान दवरली की ताका उदक मारता. सो आमी ताका फॉयल लायल्या आनी ते फ्रिजान दवरलेले. आनी अशें हे पळया तुमचो न्यूट्री ब्लास्ट रेडी आसा फॉर बर्थडेज, फॉर टिफिन्स, फॉर टायमपास ऑल्सो. तुम्ही जाय तेन्ना ते करून घरा कडेन खावं शकता आनी सदांच म्हाजी याद काडूं शकता. हांव आशा करता की तुमकां आयचो हो बॉम्ब ब्लास्ट आवडलो आसतलो आनी तुमी सगळीं जाणां घरा कडेन हो ट्राय करून पळयतलीं आनी एन्जॉय करतलीं. नमस्कार.